डेली म्हणजे मम्मी बोली नाही म्हाकाच पोवचे पडटा मम्मी पप्पा पण इनी लोक ऑफिसांनी मारता धुकलता असले चलता ऑफिसांनी. तो ऑफिसांनी बीन खंय गेलो कितें काम करपाक गेलो कितें विकपाक गेलो जाल्यार ताका न्हू लोक मारून धांवडटात. खंयची जाय तुका? हांव ही जाय तुका? सो गायस हे पळय ही भितरली स्टॉला. Just my bro. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आम्ही येयलेले आसा कला अकॅडमीन. आज जर सिद्धार्थाचो खंय स्टॉल आसा पळोवया आतां कितें घातला रे आनी तें. येता. सो गायस हे पळय ही भितरली स्टॉला. हा तुम्ही पळोवंक शकता असं सगळी स्टॉलां लायलेली आहा लोक उत्साह कितें स्टॉलां लायलेली आसा. हय ही पळय कितें गावता रे ह्या स्टॉलांचेर? स्टॉलांचेर सारयो गावता आनी कितें गावता हांगासर? हे पळय बॅगां गावता. बॅगा गावता आनी हे पळय हे बरें दिसता मरे ते न्हू. खरेंच कहें? अरे म्हाका एक सांग, ह्यो साडयो बिडयो काय म्हाज्या फायद्याच्यो ना. हांव घालता तसले कपडे काय ना हांगासर. कित्याक? अरे म्हाका कळ्ळें खबर कित्याक तें. तूं बॅग दाखयताले ते खंय रे? तू बॅग दाखयताले ते खंय रे? ते पणजे ते बॅग थंय आहा. खंय आहा? असली बॅग आहा हय ती थंय आसा हा. भायर आहा. या पयलीं पळोवया. या पयलीं पळोवया. खंयची जाय तुका? हांव ही जाय तुका? मागीर कोणाक घेवन भोंवतलोय तू? खंयची ही? कोणाक घेवन भोंवतलो? हा व्हेरी गुड. तू पळयलंय रे छावा? सो गाईज हांवें न्हू आयज सिद्धार्थ दिलीप नायक हो जो आमचो भुरगो आसा हेज्या वांगडा आयज टायम स्पेंड केलो. ऑलमोस्ट एक वॉरभर न्हू गो रे? हय सॉरी नुगो म्हटलें तुका. ओके, जोक्स अपार्ट. सो गायज हांवें न्हू आयज टायम स्पेंड केलो सिद्धार्थ दिलीप नायका वांगडा. आनी आयज तेजें हांवें एक गजाल आयकली तेतून म्हाका न्हू खूब वायट दिसलें मनाक. खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर वायट दिसलें. तेणी म्हाका उदो न्हू कॉल मारलेलो. हांव न्हिदलोलो. केन्ना तशें करिना म्हाका तो कॉलार कॉल उखल्लो फोन. सिद्धार्थ कितें जालें रे सिद्धार्थ? म्हाका म्हणलेलो मम्मी बरी ना, मम्मी हॉस्पिटलान परत वच परत यो एडमीट आसता परत हाडटा तिका. हांवें म्हटलें कितें जालें? रडोंक लागलो फोनाचेर. डेली म्हणजे मम्मी बोली नाही रडो नाका सिद्धार्थ, तूं रडो नाका, हांव आहा तुज्या वांगडा. ओके? सो लोकांनी म्हाका हेल्प जाय. कितें जालें जाणा तुमकां खरें सांगता, तिच्या मम्मीक हालीं न्हू जिवाक बरें ना. परत ती घुंवळ येवन पडटा, प्रेशर लो जाता आनी कितें तरी सांगलें ते तेका बाबड्याक म्हाका सांगपाक कळना. ओके, तेजे मम्मीक विचारीत जाल्यार सारकी सांगतली. आनी आयज काल कोण आपणाचें पर्सनल हें शेअर करता? कोण शेअर करिना ना रे. आनी तेका बाबड्याक सांगपाक कळना. तेजी मम्मी न्हू बरी ना म्हणटा तो. परत रडटा, फोन मारता म्हाका. आयज म्हटलें तेका मेळया, कितें जालें तें विचारया. सो गायज कितें सांगूंक सोदता जाणा तुमकां, तेज्या घरांत न्हू मातशी खूब परिस्थिती बिगड आसा. देवाचें दिल्लेलें सगळें आसा, घर दार सगळें आसा, पूण कितें आहा घरान वावरपी जो भुरगो आसा, घरान जे तेजे घर जे वयर काडपी जो मनीस आसलो तेजो भावूच आयज संवसारान ना. आयज तेका भाव आसलो जाल्यार खंय तरी कितें तरी मदत आसली आसली ना रे? आसची नासली मदत? घरान तर तेजो भाव आसलो जाल्यार तेका आयज कोणा कडेन दोनी हात जोडपाची गरज नासली. तेजो भाव आसलो जाल्यार आयज कांयच तेका टेन्शन नासलो की बाबा हें कर, हें जाय तें जाय. भाव तेका सगळें हाडून दितलो आसलो. पण आयज कितें करया? आयज तेजी परिस्थिती एक अलग लेवलाचेर आसा. आता व्हिडिओ या रे. ओके, सो कोण आमचे व्हिडिओ काडटा ते पळयतालो. ओके, सो
तेजो तर भाव आसलो, व्हडलो भाव आसलो जाल्यार खंय तरी ताका एक मदत आसतली आसली, पूण भावूच ना बावड्याचो. ओके, सो ताका खंय न्हू तेज्या आवयक खंय ट्रिटमेंटाक पयशे मागले ना रे. हय आनी ताका ते बाबड्याक सांगूय कळना. तुमकां खरें सांगता 2000 म्हणजे ताका हे दिसता 20 रुपया खंय, 600 रुपया, 6000 म्हणजे ताका दिसता 600 रुपया कशें. ओके, सो हांवें न्हू हेजी डिटेल काडली कितें आहा कितें ना पळय तें. आनी म्हाका खरेंच बरें दिसना. देवान तर तुमकां खरें सांगता, म्हाका तर देवान बरो वयर काडलेलो. आनी देवान खंय तरी म्हाजे कडेन न्हू घे म्हणून धन दिल्लेलें जाल्यार हांव न्हू सगळ्यांकूच पावतलो आसलो. पण म्हाजे हात बांदलेले आसा. म्हाका हांव जाता तितलो हांव हेल्प करता तुका. करिना रे हेल्प तुका फायनान्शियली ताका. म्हाकाच पळोवचें पडटा मम्मी पप्पा. हय, मम्मी तेजी बरी आसा ना, डॅडीचे ताकाच पळोवचें पडटा. सो गायज कितें आसा ना, तेचो फायनान्शियली न्हू ताका प्रॉब्लम खूब आसा. आनी देवान म्हाका तरी इतलो स्ट्रॉंग केल्लो न्हू जाल्यार हांव आयज न्हू सगळ्यात गरिबांची मदत करपाक फुडें सरतलो आसलो. हांव जें कितें आमी बारीक सारीक जोडटा आमी दुसऱ्याकूय मदत करता आनी आमच्याय जिवाक मदत करता ना रे. कितें म्हणटा, आसा जाल्यार दिवपाक कांय ना, ना जाल्यार आमी कशें म्हणून दितले. कितें म्हणटा सिद्धार्थ, हांवें कितें चूक केल्या? ना, चूक ना. म्हाजे कडेन आहा, हांवें पळय ताका आयज म्हाजे कडेन बारीक सारीक कितें पयशे आसले, बारीक ते हांवें ताका काडून दिल्लेले आसा न्हू सिद्धार्थ. हय बारीक सारीक ताका पयशे काडून दिल्लेले आसा. हय सिद्धार्थ तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी फुडें सरा आनी ताका मदत करा. हय ओके, सारकें. आनी कितें सांगूंक सोदता तूं? आनीक काय ना. आनी काय सांगूंक सोदिना? तूं बरो. हांव बरो? हांव कित्याक बरो? हेल्प करता. कित्याक बरो Thank सांग you. न्हू, म्हाकाय म्हणून कळोंक जाय कित्याक बरो तो. तुवें म्हाका खूब हेल्प केला. हांव तुका हेल्प करचो जाल्यार कोणाक हेल्प करतलो सांग म्हाका. सो तुजें देव बरें करून मागता. कितें ना, देव बरें करून मागता. तशें मागताय तूं? तशें सांग मरे तर. आनी हे रे, हांव तुजी इतली मदत करता म्हणून म्हाका येता एक पॉपकॉर्न फ्री ना? आता खरें सांग. खरें. सो गायज, जोक्स अपार्ट, ओके, प्लीज तुम्ही फुडें सरा प्लीज. आनी ताका न्हू भरपूर प्रमाणात हेल्प करा. ओके, हेज्या पयलीं तुमी खूब हेल्प केल्लेली, पण आतां सिच्युएशन मातशें तेजें बरें ना. ओके, आनी हांव न्हू कितें आहा जाणाय, एक पर्सनली एक लोक आसता, फ्रेंड फॅमिली आसता, तांकां एक गजाल शेअर करूं शकता, पूण सोशल मिडियाचेर न्हू सगळ्यात शेअर करूं शकना कितें आनी कशें पळय तें. ओके, सो ते हितून बाबतींत तुमी न्हू मातशी अंडरस्टँड रावा. ओके, आनी कोणूय ताका मदत करपाक सोदता जाल्यार फुडें सरोन हेल्प करा न्हू. म्हाका बरें दिसोंक ना आयकून की तेजी मम्मी बरी ना म्हणून. तुमकां एक खरें सांगता की आयज तिजो आवयचो आनी बापायचो आदार तो, तसोच तेजो आदार आवय बापूय. फाल्यां आवय बापूयच तर तेजी घरां आसची ना जाल्यार ताका पळयतलो कोण? हेंच चिंतून न्हू तेज्या आवयन ताका भायर कामाक धाडलेलो की बाबा 2 रुपया तूं जोड म्हणून ना रे. आयज ताकाच एक खंय तरी गरज आसा, तुमी फुडें सरान हेल्प करा. पण इनी लोक ऑफिसांनी मारता धुकलता असले चलता ऑफिसांनी. तो ऑफिसांनी बीन खंय गेलो, कितें काम करपाक गेलो, कितें विकपाक गेलो जाल्यार ताका न्हू लोक मारून धांवडटात. लोक अशें चिंतिनात बाबा तो भुरगो पळयात तरी कसो कितें तो. ते लोक चिंतिना, लोकांक काय पडलेलें ना. लोक मारता, हेका तेका मारतात आनी धांवडटात बरें. कितें म्हणटा, कार्ड मी काय पळयना. कार्ड पळयना तेजे तेका हांवें सांगलां हे कार्ड सदींच घेवन भोंव म्हणून. हे पळय हे कार्ड, ओके, डिसेबिलिटी कार्ड, एटलिस्ट हे पळोवपाक तरी कळटा. अरे गिन्यानूच ना लोकांक आयज काल, कोणाकूच गिन्यान ना. कितें सांगतले मरे, सारकें मरे. सो गायज फुडें सरा, ताका हेल्प करा. ओके, नाल्यार म्हाका पर्सनली तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता इंस्टाग्रामाचेर जावं युट्यूबाचेर कॉमेंट करा. ओके, आनी सगळे गोंयकार भाव आमी एकवट जावया आनी सिद्धार्थ दिलीप नायकाक हेल्प करया मरे. करया मरे हेल्प. नाका दिसता. करया आसता पळय गो तो. ओके, सो गायज न्हू हांव टी व्ही पळयताच म्हाका झॅम येयली. आतां उठलो पळयता जाल्यार टायम जालो कितलो, आनी हेका पळय तूं आनी भेकणयताय मुगो म्हाका. हांव म्हणटा येदे व्हडले टी शर्ट खंय भोंवता काय म्हणून. तुझे टी शर्ट घातला पळय, बरें दिसता न्हू. सारको हो गो दिसताय मुगो तूं, भुताडको गो. ह्यो टी शर्ट घातला भुताडको गो दिसता, म्हणजे तूं घालता तेन्ना तूं भुताडको जाताय काय कितें? कितें ते कितें पचको नाका. काय बरं टी शर्ट कितले कम्फर्टेबल ते पळय. कम्फर्ट म्हणजे गरमी बी जायना. हेच चालू असता म्हणजे
असलीच नाटकं चालू असतं, असलीच पचक्यापणा चालू असतं. तुझे टी शर्ट घातल्याला तू माझे कपडे घाला चल. तुझ्या टी शर्टा बदल्या हांव तुका माझे कपडे दिता. खंयच्या कालचं चुडीदार घालून जाय आनी काल घातलं तो. तुका एक काम करता, कितें तुका वॉशिंग मशिनान घालता मग आनी तुका बरो धुवन काडटा. कित्याक कित्याक म्हणजे कित्याक चड पचकोंक लागलाय न्हू तू म्हणून. हांवें काय पचकोंक ना. आणि पळय कशी दवरल्या हांवें ती जागा म्हाका चकचकीत सारकी फूल पावर. आतां हेजो कलर चेंज जावपाचो टायमींग येयल्लो आसा, सो पळोवया कशें कितें तें. आनी हे पळय आवटे वाणा अवी आमी पळय आतां इतल्या जाणांक हेल्प केल्या पळय आयज मेरेन, तितल्या मेरेन म्हाका आयज सगळ्यांत चड वायट दिसलें. सिद्धार्थ ज्या हिशोबान रडटालो आपणाची मम्मी बरी ना आनी तो म्हणे पळय मम्मी ना जाल्यार म्हाका कोण पळयतलो. अशें दिसलें की तेच्या जाग्यार हांवूच आहा कशें. म्हाकाय पयलीं तशेंच दिसतालें हवे तेच्याच भाशेन. कितें म्हणून कितें जातालें काय म्हणून माना तेन्ना. मागीर आयजूय म्हाका तशेंच दिसलें तो रडटा तो पळोवन. काय आनी तूंय रडलें मागीर. आयज तो हिसपा भायर रडला. तुमकां खबर आसा इतलो हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना रडटा तो. आनी म्हाकाय बरें दिसूंक ना तो रडटा तो पळोवन. सो गायज कितें आहा जाणां, आयज न्हू आमकां खरेंच वायट दिसलें. सिद्धार्थाचो हो रूप आमी केन्नाच पळोवंक नासलो. ओके, तो एक हासरो खेळटा, हांसोन खेळोन आसता आनी बरो आसता सदींच. केन्नाय तेज्या वांगडा वचत जाल्यार कसलीं फकाणां करप, काजी घालप न्हू गो. पण आयज खूब रडटालो. आमी तरी तुमकां न्हू व्हिडियोन दाखोवंक ना. फाल्यां तेजी कोणी फकाणां मारीत म्हणून. फकाणां मारपी लोक 95% आनी 5% लोक हेल्पींग हँड्स, जे म्हाज्या यूट्यूब चॅनला वयर 7,000 लोक जे व्हिडियोज पळयता. 7,000 आमचे सबस्क्रायबर्स आसा. ओके, तितूंतले थोडे लोक हेल्पींग हँड्स आसता, थोडे आमचे फॅन फॉलोवींग आसना. 95% आमचे लोक अगेन्स्टूच आसता. हे म्हाकाच न्हू सगळ्यांकूच तशें न्हू का. बट या हेणी जें म्हटलें पळय तें म्हाकाय खंय तरी पटलें की लायफ विदाउट पेरंट्स मोस्ट डिफिकल्ट लायफ एवर. आनी कितें तुमकां सांगू, हांव तुमी व्हिडियोज पळयता. वी आर बॉर्न नॉर्मल. आमकां आवय बापायन शिक्षण दिल्लेलें आसा. आमकां आवय बापायन बरोवपाक शिकयलां, वाचपाक शिकयलां, आयकपाक शिकयलां, आनी चार चौगां मदीं उबें रावपाक शिकयलां. बट सिद्धार्थाचे केसीन न्हू इट्स टोटली डिफरंट. ही इज बॉर्न डिजेबल आनी ताका कितें सजमाना, कितें वाचपाक सजमाना, बरोवपाक सजमाना. ताका बारीक बारीक वस्तू सांगच्यो पडटा. स्लो आहा तो, व्हेरी स्लो सारको. 6,000क 600 म्हणटा, 5,000क 500 म्हणटा. स्पिकर आतां समज येदो व्हडलो स्पिकर आसा, 800 रुपया रेट आसा तेजी, जाल्यार ताका दिसता ती 8 रुपया अशें. सो ते बारीक बारीक ताका कांय खबर ना आनी ताका लोक फटयतात. हेल्प केल्या म्हणून सांगतात आनी अशें खूब फटयतात ताका. सो आनी एकल्यान फाटीन तेजी कोणी बँक डिटेल्स हें केली कितें तरी न्हू गो सांगी तो. आनी ताका खंय तरी भंय दिसता. आनी तेजी मम्मी खंय तरी न्हू रायट की ती ताका सांगता डॉक्युमेंट केन्ना दिवं नाका, झेरॉक्स कॉपी केन्ना दिवं नाका, वोटींग कार्ड केन्ना कोणाक दाखोवंक जायना, दिवंक जायना. बरें शिक्षण दिलां आवय बापायन ताका न्हू. कोण ताका बाबड्याक थोडीच खबर. म्हाका जर विचारी जाल्यार कित्याक विचारला, हांव कितें तरी विचारतलो. ताका बाबड्याक कांय खबरूच ना. ताका टोपी घालपाक इजी, लोक घालताय ताका टोपी न्हू तशें. आनी आयज जो तो रडलो खबर आहा, इतलो रडलो, म्हाका सांगतालो की म्हाका बरें दिसना. कितें म्हणून तुमकां सांगू. सो तेजी मम्मी बरी ना, परत परत हॉस्पिटलान एडमीट करचें पडटा. आनी बरी आसा जाल्यार बरी आसता खूब सारकी. आनी आतां तिका कसले दुयेंसान घट धरला खंय, तितून ताका आनी ट्रिटमेंटाक आनी पयशे, घरांत तेजे पयशे येतात ते बापायच्या मेडिसिनाक आनी घरांतल्या खर्चाकूच वयता न्हू का. तुमकां कितें म्हणून सांगू. आनी तर तुमी तर पयलें आसतलें तेजी मम्मी कशी बारीक जाल्या ती कितें म्हणून करतली ती म्हणून कितें म्हणून बाबडी करतली. आपणाच्या घोवाक पळयतली, रांदतली, घरातले काम करतली काय सिद्धार्थाक पळयतली. ताका बाबड्याक सिद्धार्थाक बरें तरी शिकयला की भायर वचून काम कर, ट्रिपॉन बॉय परेरा न्हू.
पण ॲटलिस्ट समवेअर समथिंग इज गुड की आम्ही हो यूट्यूब चॅनल केलो, आम्ही लोकांचे दुःख सुख तुमच्या 7-8 हजार लोकांच्या मदीं दवरले तरी लोक आमचे घे म्हणून व्हिडिओज पळयता 10-4-7 हजार 20-20 हजार 25-25 हजार लोक व्हिडिओज पळयता पण सबस्क्राईब करिना. थोड्या बाबड्या जाणट्यांक आमच्या खबरूच ना सबस्क्राईब म्हणजे कितें. जाणटे बाबडे मेळटूक अशें म्हणटा अरे हाली तुमचे व्हिडिओ येयना सर, आम्ही स्क्रोल करता पण दिसत ना तुम्ही दिसत ना. तांकां बाबड्या सबस्क्राईब करपाक कळना ओपन करपाक कळना. ती चुकून वयर व्हिडिओ येयली जाल्यार पयली. आयज तशेंच जालें. एक शॉपार गेल्लो तेन्ना शॉपार आमकां काका म्हणलो अरे तुजी व्हिडिओच येयना मरे हाली. आमी एवरीडे घालता आमी ताका सांगलें तुवें सबस्क्राईब करूंक नासतलें. ते कोणाक खबर काय म्हणटा तो. तशें आसता तें. सो भावानो आनी भयणानो तुमचे डॅडी मम्मी कोण आमचे व्हिडिओज पळयता जाल्यार तेंचो चॅनल तेंचो मोबायल घेवन चॅनलाक आमचे सबस्क्राईब करचे आनी तांकां कशें मोबायल ऑपरेट करचो तें तुमी दाखोवचें आनी आयच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां एक बारीकशी मदत मागलेली आसा सिद्धार्थ दिलीप नायकाक. ओके सो सगळे भाव म्हाजे फुडें सरा ताका हेल्प करा आनी एक 3-4 दिसांनी हांव सिद्धार्था कडेन वयपाचो आसा. सो पळोवया केन्ना टायम मेळटा तेन्ना हांव तेंगेर वयपाचो आसा. ओके तेजी गाडी रिपेर करपाचो आसा आनी बारीक सारीक खूब कामां आसा. ते म्हणसर तुमी मातशें फुडें सरा आनी हेल्प करा. ओके न्हू आनी हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. म्हाजे कपडे आनी घालू नाका. कित्याक घालू नाका? हांव तुज्या आगपेत न्हू. चला तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडिओन. टाटा.